झेन टेक्नॉलॉजी कंपनी 2 वर्षात आपली कंपनी स्थापन करतले। ह्या 2 वर्षांच्या काळात कंपनी गोयच्या भुरग्यांक प्रशिक्षण दितली आणि तांकां उपरांत रोजगाराय उपलब्ध करून दितली। ही कंपनी सुरवातीक 800 रोजगार तयार करतली खंय। ते पयलीं ते गोयच्या इच्छुक भुरग्यांक प्रशिक्षण दितले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। झेन टेक्नॉलॉजी हाच्या बरोबर आमी MOU सायन करून तांकां लँड हँडओवर केली, विच इज एन ए किशोर दत्त हांगासर आसा, तांचें हांव स्वागत करता। Once again, congratulations for Mr. Zen Technology Limited, Mr. A. Kishore Datta, for signing the MOU with our IT department, IT and manufacturing clusters. तुमकां लँड अलोकेशन्स केले। एक बरी गजाल बाब रोहन यांनी सगळी तुमकां एक्सप्लेन केला। बट फॉर द स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इन इंजिनियरिंग, डिप्लोमा एंड ITI ह्या तिगांच्या खातीर स्किल एड्युकेशन जे आसा ते इन एडवान्स ते सुरवात करता। मोस्ट प्रोबेबली विदीन द 3 months आमचे जे एट प्रेझेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंयसर IT मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराचे ते त्यांच्या कडेन दिवन आमी गोंयचे भुरगे जे आमचे ITI जाल्ले आसा, डिप्लोमा जाल्ले आसा, इंजिनियरिंग जाल्ले आसा, म्हणजे नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर जेन्ना स्टार्ट जाता तांच्या बरोबर ट्रेनिंग दिवपाक ते तांकां सुरवात करतले, सो दॅट विदीन द 1.5 year किंवा 2 years तांची कंपनी जो पर्यंत रेडी जाता तो पर्यंत आमचे भुरगे स्किल्ड जाल्ले आसतले आनी वॉट एवर द मॅन पॉवर रिक्वायर्ड फॉर देम इन फ्युचर ते स्किल्ड जाल्लीच मॅन पॉवर जी आसा ते घेतले। सेम वे म्हणजे आमी हातूंतल्यान आमी जशें एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केल्ले फॉर दीस पर्पज। इट इज अन ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग जेन्ना ते स्टार्ट करता, फॉर दॅट पर्पज दर स्किल मॅन पॉवर इज रिक्वायर्ड अँड दे आर ट्रेनिंग, दे आर गिवींग द स्किल ट्रेनिंग दिवपाचें काम, ओके, ते इन एडवान्स सुरवात करता इन अवर ओन एरिया विच इज एट प्रेझेंट एट द 2M इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स थंयसर आमचे आसा ते। त्या खातीर दीस इज एन बीग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गोवन स्टुडंट। इंजिनियरिंग ITI जाल्ले हांच्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा। गोंयान IT क्षेत्राक प्रोत्साहन दिवपा खातीर झेन टेक्नॉलॉजी वांगडा केल्ली कबलात म्हत्वाचें पावल थारतली अशें IT मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। ते भायर गोंयच्या भुरग्यांक रोजगारूय मेळटलो अशें ताचें म्हणणें। We have also asked Zen Technologies to immediately start infrastructure जेन्ना सेटअप करता जवळ ताका 1 वर्स तरी जाय पडटलें। त्या 1 वर्सान गोंयचे भुरग्यांक स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करून to make them viable enough, good enough to ensure that they get good job opportunities locally is one more thing which we have spoken to them. हातूंतल्यान the whole vision of our Chief Minister to ensure स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री म्हणटा जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना गोंयच्या भुरग्यांक गोंयांत नोकरी मेळची, ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत मेळची, हातून आनी एक आमचो सुरवात जाल्ली आसा। द AMC 1.0 जी आमी सुरवात केल्या, वी हॅव बीन गेटिंग व्हेरी गुड reciprocation from the industry, but we are looking at the right industries to come in, so we have a proper cluster being set up. हे तुया जे जाल्या ते तुया येतकर इम्पॉर्टंट आसा की गोंया पळयता आसतना सदांच आमी टुरिजमाच्या दृश्टिकोनान पळयतात, बट आज नवो एअरपोर्ट आयिल्ल्यान विच कॅन ऑल्सो सर्व एज अ कार्गो हब इन द फ्युचर। MPTचो आमचो पोर्ट जो आसा, वास्को दाबोली एअरपोर्ट आसा, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाला, हातून लॉजिस्टिकली आय थिंक वी कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवायडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टू इन्वेस्टमेंट्स लाईक दिस इन द होल कंट्री। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।